देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती भारतभर मनोवपाची आणि आदी कर्मयोगी कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा संपूर्ण भारतातली कांय विलेजी सिलेक्ट केले आसा आणि त्या विलेजीचो पूर्ण विकास मॉडेल जातले आणि तातूंतल्यान एक विलेज घेवन वचपाचें सोदता आणि त्यामुळे 150वे जयंतीचे निमित्त साधून जो आसा की आदिवासीचो संपूर्ण विकास अशें ताजें टार्गेट आसा आणि ते ह्या वर्साच्या निमित्तान ते सुरवात केल्या त्यांनी आदी कर्मयोगी आणि बाकी सगळे कन्सेप्ट आसा जे स्वयंपूर्ण गोंय आसा तशाच पद्दतीचें की आदी कर्मयोगी अभियान हे संपूर्ण भारतभर जे आसा चलता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की हो कार्यक्रम जो आसा गोंयांक सुद्दां सेलिब्रेट करचो की ते वर्स सेलिब्रेट करचें किंवा आदिवासींचो विकास एक मिशन मोडाचेर घेवचो अशे तरेचे कन्सेप्ट आसा आणि त्यामुळे फाटल्या वर्साक आमी भगवान बिरसा मुंडाची जयंती संपूर्ण गोवाभर आमी सेलिब्रेट केली आणि भगवान बिरसा मुंडा ट्रायबल जरी आसलो भारताच्या फ्रीडम फायटराचो सगळ्यांचो एक व्हडलो महान नेता हे अभिप्रेत आसा आणि ते काँग्रेसच्या काळा मध्ये तो प्रकाश स्वताक आयले ना आणि ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारले आमचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जाले त्या वयल्यान ताजें संपूर्ण जीवन जे आसा न्ही प्रकाश स्वताक हाडपाचें हाडलें आणि अवघ्या 25 वर्सांच्या कालखंडा भितर आसा न्ही तो कशा तरेन लढलो कशा तरेचे भारतीय स्ट्रगला स्वातंत्र्याच्या लढ्याक तांणी सहभाग घेतलो हें सगळें जें आसा न्ही आजच्या तरुणा समोर हाडप आणि ते केवळ ट्रायबल लिडर म्हणूनच न्ही तर संपूर्ण भारताच्या फ्रीडम स्ट्रगलाक तांणी दिल्लें योगदान जें आसा न्ही तें संपूर्ण समाजा समोर येवचें अशा प्रकारचे ती गोष्ट आसा न्ही ती अभिप्रेत आसा त्यामुळे हें वर्स आसा तें 150वें वर्स ते मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करचें असो एक आदेश तातूंत भाग म्हणून आज आमी बसतले आणि कल्पना आसा की कांय अवेरनेसाचो जे आसा न्ही कार्यक्रम जे आसा न्ही ते तालुक्या वेळेस घेवचे आणि मागीर एक मडगांव शहरांत जे आसा एक संपूर्ण गोंयभरांतल्यान बायक्स रॅली हांगा येवची आणि एक जाहीर सभा जावची जेणे करून जे आसा की गोंयांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत आसा की भगवान बिरसा मुंडाचें काम पावचें अशें एक टार्गेट धरून जो आसा आमी वता आणि जातूंतल्यान आदिवासीचो विकास सर्वसामान्याचो विकास आणि आमी तेच करता म्हणजे आज श्रमधाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान आसा अंतीम मनशाच्या विकासा अंतर्गत जो आमी पांय घातला आसा तोच आमकां फुडें नेटान व्हरपाक जाय आनी तो गोवाभर सगळ्या स्तराच्या लोकां मदें मान्यता मेळपाक जाय असो जो भाग आसा हो समारोप कार्यक्रम सादारण केन्ना जातलो समारोप कार्यक्रम मदें अजून तसो प्लॅन आमी करूना मदें तरी आतां रोखडेच झेडपीचें इलेक्शन जाता बिफोर झेडपीचें इलेक्शन जें आसा तें आमी प्लॅन करतले कारण एकदां झेडपीचें इलेक्शन कोड लागलो की मागीर आमकां कांय करपाक मेळना बिरसा मुंडाच्या हातूंत तुमी गांवाची प्रगती कितें करूं शकता तुमी म्हणून तोच न्ही तर भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमित्तान जो आसा भारत देशाचो किंवा पंतप्रधान हांचे सगळ्यांचो एक यादी आसा की प्रत्येक आदिवासी हो सक्षम जावपाक जाय प्रत्येक हो सर्वसामान्य मनीस सक्षम जावपाक जाय आणि ते आदी कर्मयोगी अभियान जे आसा न्ही तें चलयता आणि तें ताचोच कन्सेप्ट आज हांव आदिवासी कल्याण मंत्री आसले कारणान जे आसा न्ही की होच विशय हांव घेवन वता तो विशय सर्वसामान्य मनशा कडेन पावप आणि शेवटच्या मनशाचो विकास म्हणजे ताज्या संदर्भात ते प्लॅनिंग नियोजन जे आसा फुडले कांय दिसांनी हांव दितलो आनी ताजें पूर्ण नियोजन आणि परमनंट अशा प्रकारचे आणि प्रत्येक शेवटचो मनीस तो केंद्रबिंदू धरून आसा तो अशा वयर कशें करपाक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.